कुंकळ्ळे आयडीसीत एकच फिश मिल आणि बाकीचे सगळे फ्रेश फिश एक्सपोर्टर्स आसा। ह्यो फिश मिल्स इंडस्ट्रियल इस्टेट आमी लागींच्या गांवांनी प्रदूषण केलां अशे जायते चुकीचे आरोप आमचेर केल्ल्याचे सी फूड एक्सपोर्ट्स असोसिएशन गोंय प्रदेशाचो अध्यक्ष मौलाना इब्राहिम हांणी सांगले। सी फूड एक्सपोर्टर्स फाटले 20-22 वर्सां कुंकळ्ळे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन ऑपरेट करता। पयलीं एक फॅक्टरी आशिल्ली मागीर आज सी फूड फ्रेश फिश सी फूड एक्सपोर्टरची युनिट जाल्ली आसा आनी ती कुंकळ्ळे आयडीसी भितर एक फिश मिल आसा, ती युनायटेड मिल, एकूच फिश मिल आनी बाकी सगळे आसा ते 100% फ्रेश फिश एक्सपोर्टर्स। हे पयलीं तुमकां हांव क्लॅरिफाय करता। दुसरें कितें काय म्हणल्यार जे भाशेन आमचेर एलिगेशन्स जाताले, आमी इंडस्ट्रियल इस्टेट आनी सबन लागींच्या गांवां भितर आमी पोल्युटेड केला, पोल्युशन केला, हे खंय तरी एक आमचेर एक एलिगेशन जाल्लें आसा। पयला काल देखून एलओपी युरी आलेमो आनी कुंकळ्ळेचो आमदार तेणे आनीक फावटी आमचेर एलिगेशन केल्लें आसा की तुमी सगळे फिश मिल 10 फिश मिल्स प्लांट आसा। ताका अजून खबर ना की थंय कितले फिश मिल प्लांट आसा। हे जे कितें युरिया लेमो करता पळय ते सारकें आसा, तो गांवचे आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आनी साउथ गोवाचे हिता खातीर तो करता। हांव एग्री करता। आयडीसी कुंकळ्ळे इंडस्ट्रीज आसा पळय खंय ताणें विजीट करता हे इंडस्ट्रीज कितें आसा, कितले स्टील फॅक्टरी आसा, कितले फिश मिल आसा आनी कितले फिश प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट करता पळय ती फॅक्टरी आसा, ते ताणें विजीट करून ते पळोवपाचें। आमी आज एक प्रेस नोट रिलीज केली आसा आनी आमी एक लेटरूय बरयल्लें आसा सीएम सिटी भितर आसा पळय तांकां आपोवन तुजी भासाभास करपाक शकता, तेजे कडेन डिस्कशन करपाक शकता आनी थंय कितें कोणाचो प्रोसेस कसो चलता, आमचे फ्रेश फिश आमी कशे प्रोसेस करतात आनी फिश मिल कशे प्रोसेस चलता फिश मिलाचे आनी स्टील प्लांट कशे प्रोसेस करता, बाकी कोण कोण आसा निकोमेट केमिकल सगळ्याचे आसा ते सगळ्यांकडे एक मिटींग घेवन एक इंडस्ट्रियल इस्टेटची भलाय खातीर तेजेर एक काम करपाक जाता।